शुभ वर्तमान। जर आज सुवार्थेंत आमी सारकें तिळून तर आमकां हांतुळ्ळू म्हणलो शब्द 4 पावटी आयकूंक मेळटा. आरिगार आनी हांतुळ्ळू दोनी सांगाताव येतात. आरिगाराचे पिडेची तीव्रताय हांगासर कळीत जाता आनी हांतुळ्ळाक तो लागला म्हणलें स्पश्ट जाता. कफरनावांतल्या त्या घरा जेजून देवाचें उतर परगडच्या वखता सबार गजाली घडतात. थंय सोग मोगाळी मनीस प्रत्यक्ष जातात. तांणी तांच्या मोगाच्या मनशाक जेजू समोर हाडलो, व्हेलो आनी देंवयलो. कोणेय एक उतर उलयलेलें आयकना. हांगासर मोग मात्र उलयता. ह्या सोगांचे कुमकेचे बावळे मात्र उलयले. आरिगाराचें हांतुळ्ळू उलयलें. ह्या सर्वांत एकल्याक सगळें पारकूंक सच्याक भावार्थ दिसलो आनी तो मात्र उलयलो आनी म्हणालो, पुता तुजीं पातकां तुका बक्षली. हें सांगूंक ताका चड वेळ लागलो ना. आरिगाराच्या सोगां मोगाच्या मनशां संगी आनी एकलो ताका पुता म्हूण आपयतलो मेळ्ळो. तोच ताका उठ आनी घे तुजें हांतुळ्ळ आनी चल म्हणालो. एका फाराक 2 सुकणीं म्हणले परी एकडच्यान जेजून गूण केलें आनी एकडच्यान आपणाक आसची पातकां बोगसूंची पदवी परगट केली. हांतुळ्ळार घालून व्हांवोवन हाडलोलो आतां आपलें हांतुळ्ळ घेवन चल्लो. थोड्याच वेळा आदीं ताका व्हांवोवन हाडलो, आतां तोच व्हांवयतलो जालो. लोकान हेंच पळयलें. हांतुळ्ळाक लागल्ल्यान आपलेंच हांतुळ्ळ व्हांवोवन वेचें तांणी येदोळ पळयोंक नासलें. तांचे विजमीतकायेंत आनी तांणी देवाक वर्णुच्यात उगडापण दैवीक दर्शन निशेता. आरिगाराच्या इश्टांचो मोग दैवीक दर्शन साध्य करता म्हूण यांगी. शुभ वर्तमान।